उजवाड. आयचो दीस ह्या दिसाचो उजवाड आमी पळोवन आसां. भायर उजवाड हांगासर आनीकी 20 दिवांचो उजवाड. हांव ल्हान आसतना तशें कॉलेज संपता म्हणसर चिमणेच्या उजवाडांत शिकलो. राती शिकचें आसलें. दिसाक कॉलेज जाल्यार इस्कॉल जाल्यार रातीक तशें सकाळीं बेगीन उठोन शिकचें आसलें चिमणेच्या उजवाडान. तसो भोंवतालो. थोडे थंयच बसून न्हीद काडली आसा. चिमणे उपरांत आमचे पेट्रोमॅक्स येयले. गॅस लायट पळयल्या तुमी? पयलें व्हडल्या बेस्ताक रांदतना दुकोर मारतना पेट्रोमॅक्स पेटोवचो आसलो. रोसा दिसा दुकोर हाडूंक पेट्रोमॅक्स काण घेवन लायनीर दुकोर काडून येवचें जालें. वजें हाडटनाय तशेंच. ताजे उपरांत दुकोर मारतना आनी मटवांत रांदता आसतना थंय मटवाक पेट्रोमॅक्स उमकळोवचें आसलें. तुमी पळयलें आसतलें मलगड्यांनी. आतांच्या भुरग्यांक तें पळोवंक मेळना कितें भाग ना. भाव भयणीनो, पेट्रोमॅक्स जाल्या उपरांत आयिल्ले आमचे ट्यूबलायट्स, चार्ज लायट्स आनी आतां LED, फॅन्सी लायट्स आनी लेजर बीम अशें ह्या उजवाडाचे आविश्कार जावनूच आसा. आनी मुखार आनी कितेंय जातलें. करंट गेल्ल्या वेळार कोणाच्या घरा इनवर्टर आसा कांय प्रॉब्लेम नाच. इनवर्टर नातल्ल्या घरांनी आसा हायाक. मंगळारा दिसा आमकां करंट ना. नेंगी तुमकां आसा काय गुंतना म्हाका. कुंदापूर ना. मंगळारा दिसा हांगाय ना. एक फावटी कॅम्पा वेळी 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांचे कॅम्प चलताले. रातीक एकच फावटी करंट गेलो. भुरगीं कितें करतात सैमा प्रमाणे आमी करता तेंच. एकच फावटी बॉब जाली. आसा हा एकपण. काळो कांच आसा हा एकपण. थोड्या वेळान करंट आयलो. परत्यान भुरग्यांनी बॉब घाली. करंट आयलो. पळया संतोश. काळो कांत आसा हा एकपण. उजवाडांत संतोश. उजवाड म्हळ्यार संतोश. उजवाड म्हळ्यार दादोसकाय. भाव भयणीनो, काळोख आमकां नाका. कोणाक काळोखान समकोंक नाका. कित्याक काळोखान गेल्यार दांटोन पडटलें हांव, फोंडा पडटलें हांव. उजवाड घेवन गेल्यार आतां मोबायलान टॉर्च आसा. न्ही खंय दोगा उजवाड घाल, मोबायल टॉर्च घालून वचोंक आमकां साध्य जाता. उजवाड जाय. आयचो विशय जावन आसा सर्वेस्पराच्या उजवाडांतल्यान समकोवया. एक पाटी म्हणया गे इल्लें बायपाड करया. सर्वेस्पराच्या उजवाडांतल्यान समकोवया. आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी ताका मेळिल्ल्या दर्शनांत तो सांगता इस्रायल परजेक उद्देशून जाकोबाच्या घराण्या सर्वेस्पराच्या उजवाडाशी ये. काळोखान पडलेल्या परजेक आनी देवात एकाने देवातान पयस गेल्ल्या परजेक इसाया प्रवादान दिल्लो उलो जाकोबाच्या घराण्या सर्वेस्पराच्या उजवाडाशी ये. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें खोटो मनीस कितें करता? काळोखाचो मोग करता. दुकोर कितें करता? कोंडांत उदक घाला तेंचोसोन लळटा. काळोखाचो मोग करचो मनीस असो अंधकार खेद. पण सतानितेन चलतलो मनीस जो सांगता सांजो सतानितेन चलतलो मनीस उजवाडाशी येता. सांत आंतोन तुमकां ताचे विशयान मस्त गोत आसा जाल्यार ताच्या जिणयेंतली थोडी गणितां तुमचे मुखार दवरता. कसो क्रिस्ताचो प्रकाशीत उजवाड सांत आंतोन जालो घेवन सांगून. सतानितेन जियेल्लो क्रिस्ती स्पिरितान भरिल्लो सांत आंतोन. मोरक्कोंत 5 जण फ्रांसिस्कन मिशनरींक जीवशी मारिल्ले.
शुभवर्ता प्रगट करता आसतना आनी तांचें मोर्न पळयल्ल्या सांत आंतोनीन आपणाची आशा आतां वडिलां थंय विसरलेली म्हाकाय थंय मोरोक्को म्हळ्यार आफ्रिकांत थंयसर वचून माटतीर मरोंक जाय अशें माटतीरपणा मरिफात क्रिस्ताक हांवें साक्ष दिवंक जाय. ताच्या आशे प्रमाणे वडिलांनी ताका मोरोक्कोक धाडलो आनी थंयसर तो शुभवर्ता प्रगट करता आसतना हुशार ना जालो, मस्त सिरियस जालो. थंय ताका फाटीं हाडलो फ्रांसाक आनी इटलींत ताणें क्रिस्ताक प्रगट केलें. ही बिकेम अ फेमस प्रिचर. आनी थंयसर लोक हारी ताची शिकोवण ताचे शर्मा आयकोंक घेताले. कितलींशीं वरां ताणें कुमसारींत करशिल्लीं. उपास आनी मागणें करचें ताचें सदांचें जाल्लें. दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातल्ल्यांक ताणें ब्रेड खाण दिवचें आसलें गे. अशें मोगाळ भाव भयणीनो, सांत आंतोनीची जिणी दुबळी, क्रिस्ताक मानवल्ली, क्रिस्ती स्पिरितान भरिल्ली आनी क्रिस्ताच्या उजवाडान तो जियेल्लो. आज सवाल आमकां, आमी जेजूच्या उजवाडांत कशें जियेवचें? हें एकच सवाल म्हजें. ताका जाप इल्ली तुमी दिल्यार बारी बरें. क्रिस्ताच्या उजवाडांत आमी कशें जियेवेत? जापी दितात की येस, पेल्याचो मोग खंडीत बारी बरी जाप. जेजून केल्ले बरी आमी एकामेकाचो मोग करचो. म्हजो केल्ले बरी म्हज्या पेल्याचो मोग करचो. आनी खंयची आगे पण तुमी हांगाची बारी हुशार. युवा जाणाय बारी हुशार, तुमी हुशार. एकामेका बक्षूंचे, भोव अपुर्बांचे सूख करचे मनशा सैम पण बक्षूंचे दैवीक सैम. टू err is human but to forgive is divine. आनी खंयचे हागे सगळे क्रिस्ती शेगुणांतू येता. जेन्ना हांव क्रिस्ती मौल्यांनी जियेता भाव भयणीनो, हांव क्रिस्ती स्पिरितान जियेता, क्रिस्ताच्या उजवाडान जियेता. आनी कळ्ळें बाय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, देवाचो मोग पेल्याच्या सेवे सक्रेंत आमी दाखोवंक जालें गे. हांव 3 संगती तुमचे मुखार दवरतां. एक तुमी सांगलेंच. जेनिफर म्हणलें 7वे क्लासीचें भुरगें एक दीस ताच्या मम्मीच्या कुडांत कितें करतालें गोताय तुमकां? मम्मीचें कापाड ताणें काडलें, कापाड न्हेसलें. 7व्या क्लासींत जालें. ताच्या उपरांत मम्मीची कंगणां हाडून ताच्या हाताक घालीं. मम्मीचे हिल्स ते ताणें घाले. मम्मीन घालचें लिपस्टीक ताणें सारयलें. हें पळयलो तसो डॅडी ताका विचारता, जेनिफर सकाळीं फुडें तुजो कितें करताय? ताणें दिल्ली जाप भोव अपुर्बायेची भाव भयणीनो. जेनिफरान दिल्ली जाप, म्हाका म्हजे मम्मी बरी दिसूंक जाय. म्हाका म्हज्या मम्मी बरी दिसूंक जाय. कितली अपुर्बायेची जाप ही. आमी आमच्या क्रिस्ती भावर्थाक सांगयेत, आमी कंपेर करयेत. म्हाका क्रिस्ती स्पिरितान जियोंक जाय. क्रिस्तचो स्पिरीत, क्रिस्तचो प्रकाशीत उजवाड हांवें जोडिल्लो म्हज्या पविस्नाना वेळार, तो हांवें सदांय जळतो सांबाळचो. पयलें क्रिस्ती स्पिरितान जियोवचें, उजवाडान जियोवचें म्हळ्यार बरें उतर सांगचें. हांगासर परतान बरीं कामां जातात. कंप्रीस आयतार तुमी केलो भोव बरें. पाद्रेबाचो फादर प्रवीण आसो जुबले तुमी आचरण केलो, कसले भाग तुमचे. तुमच्या याजक बापाचो 50वो जल्मादी संभ्रमचे. आनी काल बेसपाचो संभ्रम. आनी आज कितलें बरें तुमी केलां. बारीक खुशी जाता. ल्हानशी भुरगेज ह्या 90 कुटुंबांची आनी तुमी सगळीं मोगामाई पासान हांगासर बरें उतर सांगोनशी येतात. एप्रिशिएट करचें, बरें उतर सांगचें म्हळ्यार सांत पावल सांगता, सार्थक जाता तसलें उलोवणें उलोया. सार्थक म्हळ्यार उपकारा पडचे तसलें उलोवणें तुमी उलया. बरें उतर आमच्या तोंडांत हांव सदांय येवं. जीब दिल्या देवान बरें उलोवंक, न्ही एप्रिशिएट करूंक, बरें जाल्लें हायलायट करूंक, एकामेका होगळसूंक.
पाठ दापडोंक देखून क्रिस्ती स्पिरितान आमी उजवाडान जियोवचें म्हळ्यार पयलें पेल्याक बरें उतर सांगचें. दुसरें मोगा बरी सेवा, एकामेकाचो मोग. नेंगी तुमी सांगलें म्हजो केल्ल्या बरी हांवें एकामेकाचो मोग करचो. पर आमच्या कुंदाबरांत स्किट कॉम्पिटिशन आसलें वाड्यावार. तातूंत एका वाड्यान ही काणी तुमकां कोत्ता आसा. ही काणी तांणी एक्ट करून दाखयल्ली. एका मनशाक एक फावटी जेजू स्वप्नांत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, भावा आज म्हाका तुमगेर जेवणाक येसय. स्वप्नांत न्हीज कोणना आम सांगून तो दुसऱ्या दिसा वेगळी वेगळी उठलो, बरें जेवण तयार केलें, रांदय मास तुमी बरें आज बरें गम्मत केलां. तशेंच गम्मत केलें आनी जेजू येता म्हण सांगून आज सांजेर रातीक तो राखून रावलो. बारी संतोश ताका दादोस काय. दिसा मध्ये तेगा जाणां गरजेवंत आयली. पयली आयली आनी म्हणाली, बाबा म्हाका भूक लागल्या, म्हाका इल्लें वाडटाय की. जेजूक म्हणून तयार केल्लें जेवण तांतलें इल्लें ताणें ह्या भयणीक हाडलें. आनी एकली आयली, ती म्हणाली, बाबा म्हज्या धुवेक काजार करूंक पयशे नात, म्हाका इल्ली कुमो करताय गे. जायत म्हणालो, भितर हांव इल्ले पयशे हाडिल्ले. आनी एक भिकारी येयलो, मागून सायलो, म्हाका इल्ले बाबा पयशे दी. भीक माग लागलो आनी ताका जेवणय दिलें, भिकय दिलें. न्हीद पडली रातीक. जेजू हें कोतना न्हिदोन राखोन तो न्हिदोंक गेलो आनी रातीक ताका जेजू दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, ताणें जेजूक विचारलें, जेजू तुवें येता म्हणलें न्ही, हांवें बरें रांदप करून तुका राखोन रावलो, तूं येवंकूच नाय. जेजू ताका म्हणालो काय, बाबा हांव त्या मनशांच्या रुपान तुमगेर आयिल्लो, तुवें म्हाका वाडलें, दादोशें केलें, पयशे दिले, म्हाका संतोश बरीत केलें. बाबा आनी भयणी असले जायतितली घडितां आमच्या जिणयेंत, गरजो आमच्या जिणयेंत येवं पुरो. मोगा बरीत सेवेचे दूत आमी जावया. मोगा बरीत सेवेचे दूत आमी जावया. तिसरें आमच्या बाबान सांगलें बरें, बोगसाणें. पापा फ्रांसीस बोगसाण्या विशयांत अशें म्हणटा, तुमच्या कुटुंबा जिविता विशयान समा आयका. वी डोंट हॅव परफेक्ट कपल्स, पेरेंट्स अँड चिल्ड्रन. आमचे मध्ये परफेक्ट म्हळ्यार कळ्ळें, परिपूर्ण आवय बापाय नात, परिपूर्ण घोव बायलां नात, परिपूर्ण भुरगीं नात. वी हॅव कंप्लेंट्स अँड डिसअपॉयंटमेंट्स. कंप्लेंट्स आमी करता, निरासपण आमकां भोगता, पापसाहेब मुक्ता. फॉरगिवनेस इज द मेडिसिन ऑफ द फॅमिली, जॉय अँड हॅपिनेस. अ प्लेस ऑफ हिलींग. थंयसर गूण जाता, सुखी जातात. सुखी वटल्यो करून न्हय, बगार मोगान बक्षिल्ल्यांत आमकांय बक्षाणें मेळटा म्हणून जेजून आमकां सांगलां. देवाक बक्षून पुरो जायना, ते देवाक बक्षून पुरो जायना. तशें तुवें आनी हांवें 7 फावटी न्हय, बगार 7चे 70 फावटी बक्षून सुवेचे. बक्षाण्याक लेक मीत ना. भाव भयणीन एका दिसा मध्ये घोव बायलां मध्ये कितल्यो सुखी जायनात, कुटुंबांत कितल्यो सुखी जायनात. हर एकल्याच्या जिवितांत सुखी जातात. त्यो व्हडल्यो करिनासतना आमी मोगान तितून एकामेकाक बक्षाणें दिवन दियल्यार आमी दैवीक स्पिरितान जियेतलो. सान पावल सांगता फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 15वें वाक्य, मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुमी परजळतल्यात. नेकेत्रां पळयल्यांत आमी न्ही. नेकेत्रां कितें करतात, आपले दिसता ताका उजवाड ना. चंद्राक तशेंच आपले दिसता उजवाड ना. सुर्याचो उजवाड घेवन ही नेकेत्रां आनी आमचो चंद्र परजळटा. तशें सान पावल सांगता फिलिपी घरांक तशें आमकांय मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुमी परजळसय. क्रिस्ताचो उजवाड घेवन तूं आनी हांव परजळया. सांत आंतोन परजळ्ळो आपले देखी बरी जिणये मरिफात. तशें आमी क्रिस्ताचो उजवाड घेवन जेजू बरी परजळया. जेजू परजळ्ळा सगळ्या संवसारार. तो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो फाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, बगार जिविताचो उजवाड ताका लभतलो. तूं आनी हांव क्रिस्ताचो प्रकाशीत उजवाड जावन क्रिस्ता बरी परजळया. अखेर करता
मातेवाच्या वंजलांतली उतरां सांगून तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळोवन दी, ते तुमच्यो बऱ्यो करणयो पळोवन दीत आनी तुमच्या सर्गेच्या बापाक महिमा दिवन दीत.